कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश्वर बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। वादग्रस्त केबल कटिंग मोहिमेक परतून सुरवात। इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी उच्च न्यायालयातल्यान याचिका फाटीं घेतिल्ल्यान काशीनाथ शेटये परतून एक्शन मोडात। शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शन करून येताना आजरा आंबोली मार्गावयल्या सुळेरान अपघातात कामुर्लेच्या एका बायलेक मरण। घोव आणि दोग चले गंभीर जखमी। आंतरराष्ट्रीय सायबर स्लेव्हरी जॉब स्कॅम प्रकरणात चीनी नागरिका सयत तिगांक अटक। 549 जाणांची सुटका, एकलो गोंयकार। सायबर पुलिसांनी केली कारवाय। गोंयांत बेगीनूच सुरू करतले एग्रो क्लिनिक्स। कृषी कार्डाचेर शेतकऱ्यांक मेळटले 5 लाखां मेरेन रीण। शेताची जमीन स्क्रॅप यार्डांक दिवची न्हय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आवाहन। मंत्रिमंडळात फेरबदल चर्चेक गती। फुडल्या सप्तकात मुखेलमंत्री आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक दिल्लीत आपोवणे येवपाची शक्यताय। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची मात हाचेर चुप्पी। भाजपान तिकेट दिल्यार नुवे मतदारसंघांतल्यान भाजपा वतीन नक्कीच वेंचणूक लढयतलो, मंत्री आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें। आनी आतां खबरो विस्तारांत। परतून एक फावट वीज खात्याचो काशीनाथ शेटयेन लायटीचे खांब्यावयले बेकायदेशीर इंटरनेट केबल कापून उडोवपाची मोहीम हातांत घेतल्या। इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी उच्च न्यायालयात घातिल्ली याचिका फाटीं घेताच शेटये परतून एक्शन मोडात आयलो। फाटले कांय तेंप थंड पडिल्ली वादग्रस्त केबल कटिंग मोहीम परतून सुरू। ह्या मोहिमे उपरांत मोठो बोवाळ जाल्लो। इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी उच्च न्यायालयात धांव घेतिल्ली। उपरांत सरकारान 2 जिल्ल्यां खातीर नवे नोडल अधिकारी नेमिल्ले। तशेंच इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांक कमीत कमी 20% शुल्क भरपाची ताकीद दिल्ली। उच्च न्यायालयात दाखल केल्ली याचिका इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी फाटीं घेतिल्ल्यान आनी ऑपरेटरांनी शुल्क फारीक करूंक नाशिल्ल्यान मोहीम परतून सुरू म्हणून काशीनाथ शेटये सांगता। काल ती हायकोर्टान मॅटर आशिल्ली पळय तांची ISP वाल्यांची, ताणें विड्रॉ केली आनी ताजेर स्टे बीन आतां कांय ना। ताणें आमचे एक पयसो दिवना कळ्ळें। सो आमी आतां एक कंप्लेंट आयली ऑदित लोबो म्हणून, ताका लागून आमी ती ते 4-5 पोलाचे तांचे तिणें कंप्लेंट केल्या ते क्लियर केले आनी आतां आवर दीस वील स्टार्ट। आनी आय बींग नोडल ऑफिसर फॉर लँड एक्विजिशन आनी हे सगळे पोल म्हणजे स्टॅबिलिटी बीन ते दोन्ही नोडल ऑफिसरांनी म्हाका सांगला ती स्टॅबिलिटी पळय आनी ते उरलेले पोलाचे काडा म्हणून चड जाता जाल्यार किंवा कोणें परमिशन घेतला ते पळय करा काडपाक म्हाका सांगला। आनी हांव आसा पळय तो नोडल ऑफिसर हे पळय पोल बील आसा स्टॅबिलिटी बीन आहा ते म्हज्या अंडर येता। तेजो प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट आनी तेजे हे आसा पळय ते लँड एक्विजिशन म्हज्या अंडर येता। सो हायकोर्टान त्यांनी विड्रॉ कित्याक लागून केले आसतले? ताणें हायकोर्ट म्हणजे तांकां सांगलें इंडिव्हिज्युअली चॅलेंज कर म्हणून। ताणें चॅलेंज केला ते चॅलेंज पयशे आमचे अर्दे भरपाचे ना कितें भरपाचें चॅलेंज करपाचें आनी करपाचें। सो तांकां 20% कितें तांकां पे कर म्हटलें। 20% तेचे एक पयसो भरूंक ना न्ही ते 20% पे केल्यार मागीर विचार करपा आता। सद्या तांणी एक पयसो भरूंक ना। गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आजरा आंबोली मार्गावयल्या सुळेरान वाठारांत जाल्ल्या स्वयं अपघातात कामुर्लेच्या अंकिता अजित भोसले हिका मरण आयलें। जाल्यार तिचो घोव अजित हरिश्चंद्र भोसले, भुरगीं आशीष आनी अंकेश भोसले हे जखमी जाल्यात। शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शन करून परत येताना हो अपघात जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा दनपारा कामुर्लेचे भोसले कुटुंब शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शनाक वचपाक भायर सरिल्ले। बिरेस्तारा देवदर्शन करून सांजेच्या 6 वरांचेर परत येवपाक भायर सरले। येतना शुक्रारा फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर सुळेरान वाठारांत एका वॉल्ताचेर ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो आनी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या जायरातीच्या एका तकट्याक गाडयेचो नेटाचो धपको बसलो आनी गाडी उमथली। ह्या अपघातात अंकिता भोसले हिका जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार तिचो घोव अजित भोसले आनी चले आशीष आणि अंकेश भोसले हे दोघूय जखमी झाल्यात।
अंकिता म्हापशा नुस्तें विकपाचो वेवसाय करताली अशें कळटा. जखमींचेर आजरा ग्रामीण हॉस्पिटलांत उपचार चलतात. आजरा पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. आज सकाळी दुखद अशी एक घटना घडली. आजरा आंबोली हांगा हो जो हायवे आसा ह्या हायवेचे सुळेरान हे वाठार आसा. ह्या वाठारान एक गोंयची गाडी जितून गोंयची फॅमिली प्रवास करताली ती गाडी पलटली आनी तितून जी अंकिता भोसले म्हणून आशिल्ली 50 वर्साची बायल मनीस जी बार्देसांतली आशिल्ली तिची थंय गाडी पलटून मरण येयलें. जाल्यार ही जी फूल फॅमिली आसा ती फॅमिली अक्कलकोट शिर्डी वचपा खातीर 26 तारखेक भायर सरलेली आनी थंयच्यान देवदर्शन करून परती येताली आनी परती येताली तेन्ना तेंचो थंय अपघात जालो आनी ह्या अपघातान तेंचे जो घोव आशिल्लो अजित भोसले आनीक तेंचे 2 जाण भुरगे आशिल्ले आशिश आनी अंकेश हे तिगाय थंय जखमी जाल्ले आसात. आनीक त्याच बरोबर अंकिता अजित भोसले ही 50 वर्साची बायल मनीस हिका थंय मरण येयलें. सो ही दुखद अशी गजाल आयज सकाळी 4:30 वरांचेर आंबोली ह्या घाटार थंय घडली. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान आंतरराष्ट्रीय सायबर स्लेवरी जॉब स्कॅम प्रकरणात व्हडली कारवाय केला. ह्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार आशिल्लो चीनी वंशाचो कझाकी नागरीक तलानिती नुलाक्सीक अटक केल्या. तशेंच आदित्य रविचंद्र आनी रूपनारायण गुप्ता ह्या भारतीय नागरिकांकूय अटक केल्या. थायलंडाक नोकरी दिता म्हणून हायस दाखोवन अमेरिकन नागरिकांक मोबायला वयल्यान चलयो आशिल्ल्याचे संदेश धाडून हनी ट्रॅपात ओडपाक आनी पयशे गुंतोवपाक सांगतालो. हातूंत गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान म्यानमाराच्यान 549 जाणांची सुटका केल्या. साइबर क्राइम यूनिट गोवा पुलिस ने एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है. उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बुलाई गई है. जैसा कि आपको ज्ञात होगा कुछ दिन पहले भारत सरकार के प्रयासों से 549 इंडियन सिटीजन्स को थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया. उसमें से एक सिटीजन गोवा का था. वो जब गोवा पहुंचा उसके बाद हम लोगों ने उससे बातचीत की और उसके आधार पर गोवा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ी से चलाई गई, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले हम लोगों ने बेंगलुरु से एक अक्यूज को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए और उसमें से एक बॉम्बे में लोकेट हुआ और वहाँ से हम लोगों ने उसको अप्रीहेंड किया. और इसमें मैं साइबर क्राइम पुलिस यूनिट की ये तारीफ करना चाहूँगा कि काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने एक फॉरेन नेशनल को आइडेंटिफाई किया जो कजाकिस्तान का रहने वाला है और चाइनीज ऑरिजिन का है और उसकी LOC भी तत्काल खुलवाई. और उसकी वजह से ये हुआ कि हमने जिस दिन LOC खुलवाई उसी दिन शाम में वो दिल्ली के इंदिरा गांधी कोर्ट पे डिटेन किया गया. अगर वो LOC उस दिन नहीं खुलती तो शायद वो एस्केप करके चला जाता देश के बाहर और बाद में उसको किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए ट्रैक करना और उसको वापस लाना एक मुश्किल कार्य है. एजेंसी है बॉम्बे में जो एनईए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है इंडियंस को बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो इलीगल तरीके से इस काम को कर रही थी, जिसमें जॉब का झांसा देकर उनको कि आप बाहर अगर जाएंगे तो आपको 60-70 हज़ार रुपये पर महीने की जॉब मिलेगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव और बाकी तमाम तरह के ऐसे जॉब का वादा किया जाता था. और फिर बाद में उनको वही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ के कॉल सेंटर्स में उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते थे और फिर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था और वहाँ से साइबर फ्रॉड के तमाम किस्म के जो है धंधे वहाँ से चलते थे. गोंयांत बेगीनूच एग्रो क्लिनीक सुरू करतले. आतां कृषी कार्डाचेर शेतकऱ्यांक 5 लाखां मेरेन रीण मेळटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. नव्या पिळगेन शेती वेवसाया कडेन वळचे ते खातीर सरकार सतत यत्न करीत आसा. शेताची जमीन स्क्रॅपयार्डां खातीर दिवची न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांखळे जाल्ल्या गिरायक विक्रेतो मेळाव्या वेळार केलें. ऑर्गेनिक मॅन्युअर करपाक कॉपरेटिव्ह सोसायटीनी ह्या बिझनेसान येया. आमी फुडले फावटीच्या म्हणजे ह्या वर्साच्या जितके ऑर्गेनिक मॅन्युअर तयार जातले तितके शेतकरी सरकार घेतले आनी शेतकऱ्यांक सबसिडायज रेटान दितले. तोय आमचो प्रयोग म्हणून सुरू आहा. म्हणजे इट इज एन एग्रीकल्चर इज अ बीग बिझनेस. एग्रीकल्चर हो खूब व्हडलो धंदो आसा आनी तोच तेजो सगळ्याचो फायदो
हांव जेन्ना एग्रीकल्चर म्हणटा तेन्ना एग्रीकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर, हॉर्टिकल्चर आनी फ्लोरिकल्चर हे इतकेच जर पयशे धरीत जाल्यार इट इज एप्रॉक्सिमेटली एन्युअल हजारांनी कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही हे आमी भायल्या राज्यांत दिता. युवकांनी आनी महिलांनी ज्यो पडीक जमनी आसा त्यो पडीक जमनी परत एकदा लागवडी खाली हाडपा खातीर मागीर तुमी मोको लायात नाजाल्यार तुमी फॉडर लायात बट लायात ते लावप हे गरजेचें आसा. हे जो पर्यंत करिना तो पर्यंत जावचें ना. हें गोंय हांव म्हणटा हें ट्युरिस्टीक गोंय जर ट्युरिस्टीक उरपाक जाय आसत जाल्यार आमचोय रोल चड म्हत्वाचो आसा. आपल्यो जमनी भरून फक्त थंयसर खंय तरी गॅरेजवाल्याक जाल्यार स्क्रॅपवाल्याक त्या स्क्रॅप दवरूंक दिवं नाकात. तो भाडें एकदां दितलो आनी जमनीची वाट कायमची लायतलो. तुमकां दिसतलें कदाचित तो आयज 2 लाख रुपया दिता म्हणून, आयज 2 लाख रुपया घेतले बट फुडल्या 25 वर्सांच्या त्या जमनीची वाट लावन दवरतले तुमी. ज्या जमनीच्या उत्पन्नांतल्यान तुमकां जवळपास 25 लाख रुपया 2 वर्सांच्या भितर मेळूं शकता. ती 2 लाखाक आमी जमीन भाड्याक दिवन म्हणजे तितून ते सगळी फुडल्या 25 वर्सांक त्या जमनीची वाट लायता. मंत्रिमंडळात फेरबदल चर्चेक गती आयल्या. गोपांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तकात खंय मुखेलमंत्री आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राण्याक केंद्रीय वरिष्ठ फुडाऱ्यांकडल्यान दिल्लीत आपोवणे येवपाची शक्यता आसा. मजगती बुधवारा संसदेत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतिल्ली. हाचेर म्हापशा एका कार्यावळीत पत्रकारांनी फेरबदला विशीं तांकां विचारले जाल्यार दामूची मात्र हाचेर चुप्पी. एक कर्टसी विजिटी आशिल्ली आनी तितले निमतान आयज प्रायम मिनिस्टरा कडेन भेटी जाली आनी ताजे नंतर आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी BL संतोशी आसा तांचे कडेन मिटींग आशिल्ली आनी काही अन्य लिडर्स आशिल्ले तांकांय बी मेळ्ळे. स्वतंत्रपणे गोंयच्या संदर्भान आनी त्याच बरोबर पार्टीचे संघटनात्मक हाचेर भितर चर्चा जाली आनी फाटले सगळे 2 म्हयन्याचो आनी एक पुराय गोंय म्हणून एक आढावो जो आसा तो तांकां सांगलो. कर्टसी विजीट आनी पार्टीचे संघटना आनी ह्या संदर्भात हांवें कितें सांगलें तूं हातूंत धरता अशें संघटना मेन संघटना घट करपाची हो मेन इश्यू. गोंयच्या मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो ही जी चर्चा आसा फाटले कितलेशेच म्हयने सुरू आसा. आतां तावडकरान फाटले एक 15 दीस पयलीं एक विधान केल्लें की जे असेंब्ली सेशन जे बजेट सेशन आसा ते बजेट सेशन जावन मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा आनी तेणें काही आमदारांची नांवांय दिल्लीं. हे आमदार मंत्री जावपाक शकतात म्हणून. जाल्यार ह्याच फाटभुंयेर आतां आमकां एक सुत्रां कडल्यान अशी माहिती मेळिल्ली आसा की मंत्री विश्वजीत राणे तसोच CM प्रमोद सावंत हे दोगांय फुडल्या आठवड्याक दिल्ली वचपाचे आसात आनी दिल्ली तेंची एक मिटींग जावपाची आसा BJPच्या हायकमांडा कडेन. सो तितून मंत्रिमंडळान फुडल्या आठवड्याक जो फेरबदल जावपाची मोठी शक्यता आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान माहिती मेळिल्ली आसा. आनी दामू नायक जो BJPचो प्रेसिडेंट आसा तो सुद्दां बुधवाराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळून येयल्लो आनी जेन्ना ताका म्हापशा काल एक प्रोग्रामाक येयल्ले कडेन थंय तांकां पत्रकारांनी विचारलें जाल्यार तेजेर दामू नायक कांयच उलोवना. पूण आयची ही मोठी बातमी गोमंतक टीव्हीक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली माहिती फुडल्या आठवड्याक मंत्री विश्वजीत राणे तसोच CM प्रमोद सावंत फुडल्या आठवड्याक दिल्ली वयतले आनी फुडल्या आठवड्याक मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. जर भाजपान तिकेट दिली जाल्यार येता त्या 2027ची विधानसभा वेंचणूक नुवे मतदारसंघांतल्यान भाजपा वतीन नक्कीच लढयतलो अशें मंत्री आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें. मंत्रिमंडळ फेरबदलांत आलेक्साक मंत्रीपद गमोवचें पडटलें काय हाचेर सध्या नेटान चर्चा चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक आलेक्सान जाप दिली. जाल्यार हांव कंटेस्ट करतलो. पक्षान दिली ना जाल्यार मागीर चोवपाचें नागा चोवपा म्हणून बॅक टू योर ओरिजिनल पार्टी. गोइंग बॅक टू ओरिजिनल. देन वील सी व्हाट इज द सिच्युएशन. तुमकां दिसता की पक्ष दिवचे ना हांवें तेच म्हणलें बट तिकीट मुगे बोल्सान कांय ना. तिकीट इज नॉट इन माय पॉकेट. इवन व्हेन आय फॉट ऑन काँग्रेस तिकीट till the ticket was allotted, it was not allotted. मडगांव नगरपालिकेन केल्ल्या वेगवेगळ्या दरवाडीचो विरोध करीत थळाव्यांनी मडगांव नगरपालिकेच्या मुखार निदर्शनां केली.
सर्वसामान्य लोकांक ताण दिवच्या परस मडगांवात सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर वेवसायाचेर खर कारवाय करची अशें सावयो कुतिनोचें म्हणणें. जाल्यार ट्रिपल इंजीन सरकार कायद्यान वेवसाय करप्यांक लुट्टा. मडगांवात जायते जाण बेकायदेशीर वेवसाय करतात, तशेंच ते नगरपालिकेक कांयच फारीक करिनात, तरी लेगीत नगरपालिका तांचेर कांयच कारवाय करिना म्हणून गोवा फ्रॉडाचे सरचिटणीस मोहन दास लोलयेकराचो आरोप आसा. नगरपालिकेन केल्ली दरवाड बेगोबेग फाटीं घेवची अशी मागणी मडगांवकारांनी केल्या. न्यूजपेपराचेर की 1 तारीख पासून रेट्स हायक करता म्हण आनी ही नोटीस पब्लिश केल्ली आहा ऑन वेरियस रेट्स. इट इन्क्लूड्स हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर, ट्रेड लायसन्स फीज, सायन बोर्ड फीज, बर्थ सर्टिफिकेट ऑर वेरियस थिंग्स समजला. आनी मिटिंगे जेन्ना आमी सगळ्यान पळयला व्हिडिओ पळयला, चेअरपर्सन सांगता की फक्त 20% मॅक्सिमम वाडयला म्हणटा. पूण ह्या ज्या लिस्टान चेक केलं जाल्यार 20%चे एक सुद्धा कॅटेगरी ना 20% वाडयला म्हणटा. मिनिमम आहा ते 66% आणि मॅक्सिमम इवन 550% वाडोवन दाखयल्ले आहा. आतां सांगपा म्हळ्यार गोळे तेका कॅल्क्युलेटर चलना आसतलो सारको. आमकां कोण तरी कॅल्क्युलेटर ते गिफ्ट करपा लायला, सो तो आमी घेवन येयला ते गिफ्ट करपाक. कॅल्क्युलेटर कित्याक त्या कॅल्क्युलेटराचेर गोळे सारकें जायना जाल्यार मातशें हेजेर करच म्हणून. मागीर सेकंडली हातून कशें हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर जो 3,000 आशिल्लो तो 5,000 केला. तो सांगता फक्त एक हें सांगता की फॅमिली आसल्यार 1,000 वाडयला. पूण फॅमिली ट्रान्सफर जो आसा 1% सुद्धा आसना. सगळे जे पर्चेसीस आहा इदर फ्रॉम द बिल्डर ऑर सेकंड हँड पर्चेसीस आसतात. ज्यो लोकल बॉडीज आहात त्यो लोकांच्यो सर्व्हिस करपाक, लोकांक त्रासांक घालपाक न्ही. पूण हांगा हे सगळें उलटी चलता. दुसरें म्हाका आनीक सांगचें दिसता की हे 3-tier सिस्टम चलता. आमगेले ट्रिपल सरकार, वयर बीजेपी, हांगा बीजेपी आनी हांगाय बीजेपी. सो हे ट्रिपल सरकार लोकांक फक्त काबार करपाक उठला. आज सर्वसामान्य मनशाची जो लिगली वता ताजी प्रॉब्लेम असो की लिगल वता ताका सगळें लागता. लिगल वता ताका जीएसटी लागता, लिगल वता ताका वॅट लागता, लिगल वता ताका लायसन लागता. इल्लीगल जे करता पळय तांकां कांय लागना. तांकां भितर चिरीमिरी केली, तांगे मार्केट इन्स्पेक्टर कोणा दिले आनी तूं वेवस्थीत धंदो कर आनी मोकळो जा. ताका इन्कम टॅक्स लागना, ताका जीएसटी लागना. हाजेर म्युनिसिपालिटीन लक्ष दवरपाक जाय. आतां जशें सावय भवन सांगलें की जो रेव्हेन्यू येवपाक जाय तो रेव्हेन्यू हाडपाची पयलीं ट्राय करात. जे लिगली लोक आहात तांचेर तुमी बर्डन घालनाकात. आनी ब्लड रिलेशनाक 1,000 तुमी वाडयला किंवा 1,000 ब्लड रिलेशनाक तुमी वाडयतातच कसो? हांव समज म्हाजे फाल्यां भुरग्याक ट्रान्सफर करता, तुमी वाडयतातच कसो? थंय वाटेर रस्त्यार जे इल्लीगल स्ट्रक्चर आहात किंवा इल्लीगल जे धंदे करतात जेंचे कडेन ट्रेड लायसन ना काय ना, अरे तांकां धरा मरे पयलें. तुम्ही तांकां पयलीं धरात, तांचो रेव्हेन्यू करात आनी मागीर कळटलें तुमकां. मडगांवकारांनी रेव्हेन्यू घेवपाक गरज पडचो ना. 1 पैशाचो रेव्हेन्यू घेवपाक गरज पडचो ना. येतो पूण प्रॉब्लेम कसो आहा? प्रॉब्लेम हांगा असो आहा. हांव अमक्या कावन्सिलरांनी हाका म्हण सांगता, हांगा प्रत्येक आपापल्याले हात वली करपाक पडयतात. तांणी खरें म्हणजे जे यंत्रणा आहा हांगा भितर चीफ ऑफिसर, बाकीचे मार्केट इन्स्पेक्टर, ह्या सगळ्यांनी ते पळोवपाक जाय आनी नगराध्यक्षान तांकां सांगपाक जाय तुमी दिसाक कितली इल्लीगल आपल्या नजरे हाडटात आनी ताचो रेव्हेन्यू कितलो वाडयता म्हणतो. तो रेव्हेन्यू वाडयात आनी मागीर सांगा तुमी लोकांक. आनी तो रेव्हेन्यू वाडोवन कमी जर पडलो तर मडगांवकार दितले तुमकां. जे टॅक्स वाडयला ते खरें खूब लोकांक, आमच्या बारीक लोकांक खूब त्रास. टॅक्स आमी वाडयता जाल्यार आमी फक्त 10% वाडोवपाक जाता. पयलीं जे 2-3 वर्सांचे मोदी घेवपाक आसले ते कावर करता. पूण तूं कावर करपाक आमचो जो कोण आहा ताका कावर करपाक वाडोवपाक कांय हरकत ना. फक्त गेल टायमार 10% वाडय. जे कोण लोकांक आतां आमची बारीक लोकांक कितली शॉपां घातल्या कांय बिजनस ना. सो तुमी वाडोवन कितें करपाक सोदता? आमकां बारीक लोकांक आमचे बिजनस करपाक आहा ते पासून बंद करून आतां घरा वचपाक पडटा. फाटल्या 10 वर्सांच्यान बाळी वेळी पोड्यावयले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. पयऱ्यान 1 दीस उदक सोडटा, मात घरा वयर आशिल्ल्यान तशेंच उदकाचो प्रेशर नाशिल्ल्या कारणात उदक पावना म्हणून लोकांच्यो कागाळी आसा. उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. बाळी वेळी पोड्यावयले लोक फाटल्या 10 वर्सांच्यान उदका खातीर वळवळे काडटात. गावात खंय पयऱ्यान 1 दीस नळांक उदक येता, मात घरा वयर दोंगरार आशिल्ल्यान तांकां उदक पावना. उदकाचो प्रेशरूय कमी आसता म्हूण थळावे सांगतात. हो विशय कितलेशेच फावटी ग्रामसभेत मांडला, पूण अजून मेरेन ताचेर कसलोच तोडगो काडूंक नाशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. उदक आसता पूण प्रेशर कमी जाल्ल्या कारणान उदक पावना. पयलीं 24 वरां येताले आनी आतां 48 अवर्सांनी 12 वरां उदक बंद करतात आनी दुसरे दिसाक 7 सोडटात.
तिसरी दिसाक ते पयलीं घरांनी थोडे घरांनी एक 20-25 घरां ते 12 सुमार पावता मॉर्निंग दुसऱ्या दिसाक. पण पयऱ्यान उदक येता तुमकां? पयऱ्यान न्ही 48 hours नंतर येता. एक दीस 36 वर उदक येता आनी 12 वर उदक बंद अशें सद्याक टायम टेबल आसा शेड्यूल. तितून कितें जाता दुसऱ्या दिसाक सोडलेलें उदक बेगीन पावना प्रेशर नासल्या कारणान. ते सगळेच लोक एक बरो यूज सोडटा आनी मागीर 16-12 वरां गॅप उरता. आनी ही नॉन रेजिडेन्शियल एरिया तेंचे कितें जालां स्लॅबाची घरां तांकां टँक बसयल्ले आसात. ते सगळे उदक रातभर उदक पंप करतात लिफ्ट करतात. आनी आमची नळ्याची घरां असल्या कारणान तांकां उदक डायरेक्ट नळाक उदक पावना. आनी तुमकां आनी हें सोडून उदकाची आनी कितें सोय आसा म्हणल्यार बांय आसा? सोर्स कांयच ना वॉटर सोर्स दुसरो कसलोच सोर्स ना. बांय ना गव्हर्मेंट बांय ना इवन हें ना आमचें बोरवेल ना. पयलीं आसलेले ते सगळे बंद उडयले. सद्याक आतां कांय ना फक्त नळाच्या उदकाचेर डिपेंड. इश्यू म्हणटा मरे ही वयर घर आसा आनी वयर घरान उदक चडना फक्त सकयल वाड्यार आसा सगळ्यांक फुडला मेळटा. आतां हें उदक येता तें खंयचें येता तुमकां साळावलें? सळिल्लें मातशें. आतां तें वयर घरान पूण उदक तुमकां सद्या येता काय? आमकां पयऱ्यान उदक येता. पयऱ्यान येता. आज आसूं तें आज जालें फाल्यां आसतलें पण फूल नायट आसता मागीर उदक. 24 वरां आसता? ना 24 वरां आसता तें. एक नायट आसना. आनी एक नायट आसना. आतां समज 6:30 गेले न्हू सकाळ थोड्यान 8:30 मागीर येता. सकाळी 8:30 मागीर येतले तेच पयलीं बंद जाता तुका. आनी उदक तुमी भरून दवरतात? हय उदक बंद दवरता आमी. आतां हें फाटलीं 10 वर्सांनी अशेंच आसा? अशें आसा. उदकाच्या प्रश्ना विशीं जेन्ना थळावी पंच वांगडी अनुज वेळीप हांकां विचारल्यार तिणें सांगलें हे विशीं पंचायतीक सांगिल्लें मात तांणी आजून मेरेन कांयच कानामनार घेवंक ना. आमकां एक दीस सोडून अशें येता एक राती कडेन वयता मागीर येतात सकाळ फुडें. आनी मागीर कशे लोक हें करता? ह्या गांवांत कितलेशे लोक आसा? गांवांत 700-800 लोक येतात. आतां थोडीं दोंगरार घरां आसा थोडी रस्त्यार आसा ते दोंगरार घरां आसा तांकां तशेंच उदक येता काय कमी प्रमाणांत? कमी येता तांकां. ती कितें करता मागीर? ती मागीर भरून बी दवरिता. आतां हें हो इशू आसा उदकाचो तो फक्त गरमे दिसा काय वर्सभर चालू आसता? चालू आसा आमकां तसो. कित्याक लागून थोडे विशय घरां म्हणल्यार तशें आयकूं येयलें तशें विशय घरां उदक येना कित्याक उदक येना तांकां तशें? हांगा प्रेशर पावना तांकां घराक. आमी पंचायती बी अशें केल्लें सांगलेलें बुस्टर एक बसोवपाक मातशें उदक प्रेशर पावना म्हणून आजून कांय केलें ना. कितलीशीं घरां आसा हांगा ते उदक कमी जाता? असो एक विशय आसतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. विद्युत भवनाच्या भायर लायिल्ले पार्किंगेचे बोर्ड जिल्लो अधिकाऱ्याच्या अधिसुचोवणे खाला आसात. वीज खातें गरजेच्या सेवे खाला आयिल्ल्यान 24 वरां खातीर कार्यरत आसता. ताका लागून वीज खात्याक पार्किंग सुवात जाय पडटा. आमचे कडेन सगळे परवाने आसात जांकां आव्हान दिवपाचें आसा ताणें उच्च न्यायालयात वचूं येता अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगलें. विद्युत भवनाच्या भायर पार्किंगे खातीर सुवात आडून दवरिल्ल्यान वीज खात्यांत येवपी लोकांनी खंय पार्किंग करप असो प्रश्न एनजीओन उपराशिल्लो. ताचेर काशीनाथ शेटयेन जाप दिली. नोटिफाय केल्ल्या कलेक्टरान म्हणून आमी बोर्डार ते वयर नोटिफिकेशनाचो नंबर आहा तो वाचचो कोणें. हे नोटिफाय आसा पळय हे 93 नोटिफाय आशिल्ले आनी ते आतां नोटिफाय जाता. हे एसेन्शियल सर्विसीस आमकां काय स्वताक येना. हे आमचे रावंड द क्लॉक 24 आवर्स आमचे सर्वीस जाता. आमकां गाडयो दवरपा जाय. कॉल आयलो रातचो एकाक आयलो एकाक वचून आमचे मनीस आसा सगळे आसा. आमच्यो गाडयो ऑफिशियल आसता तांकां केला हांवें ते सुद्दां नोटिफाय करून केला. कलेक्टरान परमिशन दिला, SP नॉर्थान परमिशन दिला, SP ट्रॅफिकान परमिशन दिला, CCP सगळी परमिशनां घेवन केला. आतां कोणाक चॅलेंज करपाचें थंय तें पळयना. पार्किंगाचो सगळो प्रॉब्लमूच आसा तो तुमी जाणा. आतां विजिटर आतां पयले पळय जेन्ना ही बिल्डींग 60 वर्सां पयलीं केल्ली तेन्ना हे कोणें विचार करूंक नाशिल्लो. म्हणून आतां आमी पार्किंग केला पळय ताका 100 गाडयो दवरल्या आनी पाट्यार हांव बिल्डींग बांदता 10 फ्लोरीर 2 फ्लोरी आनी सकयल हांवें पार्किंगाक स्पेशल दवरला. आतां आमी ते प्लॅनिंग 60 वर्सां पयलीं कोणें चिंतलेलें इतलें वाडटलें म्हणून. आतां आमी तें करता न्ही प्रोविजन करता. आतां पणजेन खंयच पार्किंग ना तुमी जाणा. पूण आमकां एसेन्शियल सर्वीस आसल्या कारणान आमच्यो गाडयो केन्नाय व्हरपाक जाय. खंय उजो लागलो आनी कितें जालें तें शॉर्ट सर्कीट जालें आनी कितें जालें आमकां आपयतात ते. सो आमचे मनीस आसा. तुका रातची लायट ना जाल्यार तूं 2 मिनटां रावपाक जाय. तुका गरमी जाता आमकां आपयता आमी येता आनी करता. आमचे एसेन्शियल सर्वीस
सो तेका लागून आमकां दिला तें परमिशन. जशें पोलिसांक आसता, फायर ब्रिगेडीक आसता, आनी कोणाक आसता, हेल्थाक आसता, तशें तें परमिशन. वाळपय शिगमोत्सवाच्या गर्दीचो चोरांनी फायदो घेतलो. वाळपय बाजाराच्या वाठारात पार्क करून दवरिल्ल्या दुचाकींचे पार्ट्स तांच्यांनी फारयले. रातच्या वेळार दुचाकी धनी घरा वचपाक आयले तेन्ना हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो. ह्या विशीं संबंदीत दुचाकी धन्यांनी वाळपय पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. म्हणजे तुम्ही आता गाडी केन्ना दवरलेली? सांजची 8 सुमार रातची दवरलेली. आणि आता तुम्ही वचपाक गेल्ले गाडयेचे हे ना? चौकात ना, हांव पळयलें म्हाजी गाडी ना, ते गाडयेचे पळय, ते गाडयेन ना चौक. म्हणजे हांगासर गाडयो दवरलेले सगळ्यांचीच ना? तुम्ही आता कितें केलें? म्हणजे हांव पुलीस स्टेशन चौक पळय, चौक ना पळयला पुलीस गेले, केस केली. आतां कंप्लेंट दिवन येयला? आनी कोणाचे आतां ते कोण आसा हांगासर? गोंयांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडची म्हणून उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या सुमोटोचो मुद्दो विधानसभेत कित्याक घेवंक ना असो प्रश्न आर्जीन केला. गोंयच्यो जमिनी राखपा बद्दल जेन्ना आर्जी आवाज काडटा त्या वेळार मंत्री आमची फकाणां करतात. सरकार असंविधानीक पद्दतीन चल्ला हे उच्च न्यायालयान दाखोवन दिला असो आरोप आर्जीन केलो. ऑनरेबल हायकोर्टान आनी हायकोर्टाची जी टीम आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय जो मिरर आसा म्हणल्यार हेंची जी फोटिंगपणां आसा, ह्या सरकाराची फोटिंगपणां जी आसा हेंचेर एक रप्रबीत थापट जे आसा ते मारलेले आसा. आयज आमी मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या कित्याक 6 तारखेक 6 मार्चाक हो जजमेंट येयलो. पूण 6 मार्च जावन पयला आसतलो विधानसभा अधिवेशन सुरवात जाली 24 मार्चाक, 24, 25, 26 येदो व्हडलो जजमेंट जालो. पूण ह्या जजमेंटाचेर जे डिस्कशन जावपाक जाय आसलें ते डिस्कशन विधानसभा अधिवेशनांत जाल्लें. आमी जेन्ना डिस्कशन करूंक वयताले तेन्ना जे रेजोल्युशन आसा ते स्थगीत केले, म्हाका काडून भायर उडोवपाक प्रयत्न केलो आनी म्हाजी फकाणां गेली, रेव्होल्युशनरी गोन्साची फकाणां गेली. पूण आतां जेन्ना हायकोर्टान हें केला तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री ताणें काल स्टेटमेंट दिल्लो आसा की हायकोर्टाचें जें आसा त्या भशेन आमी वयतले. म्हटल्यार हितून इतलेंच सिद्ध जाता की हे जितले बीजेपीचे आमदार आसूं, जे मंत्री आसूं, जे उठताले म्हटल्यार तेंच्या जे सिटाक स्प्रिंग लागलेल्यो त्या टायमार आनी उडोन एकाक तो एक उलयतालो म्हटल्यार सगळेच त्या टायमार उडले. म्हाका आजून पासून याद येता त्या विधानसभा अधिवेशनात कशें नाचपाक लागले ते. ह्या मिनिस्टरांनी फकाणां केली, माझी फकाणां गेली, आमच्या पक्षाची फकाणां गेली. प्रत्येक वेळार ते टोमडे मारताले की नवो आमदार येयल्लो आसा, हो नवो आमदार कितें घालता आनी हांसपाक लागले. ही फकाणां आयज हायकोर्टान प्रूव केल्ली आसा, हायकोर्टान दाखोवन दिल्ली आसा की हो सरकार जो आसा हो अनकॉन्स्टिट्युशनल जे आसा ते फॉलोअप करता. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.